कितलेशेच म्हयने फरारी आशिल्लो आरोपी सुरेश ठक्कराक पुलिसांनी धरलो। सुत्रा कडल्यान मेळिल्ल्या माहितीचेर दाबोळेच्या एअरपोर्ट पुलिसांनी सुरेश ठक्कर उर्फ महेश तन्नाक ब्रेस्तारा अटक केलो। तो खंय दिल्ली फ्लायटीर वचपाचो। उपरांत ताका अंजुण पुलिसांच्या ताब्यात दिलो। आमी आयज एक आरोपी महेश तन्ना हेका फाटल्या दिसांनी CR जाल्लो 17/17 CRान पयली एक फॉल्स केस रेप केस रजिस्टर जाल्ली आसा आनी तेच्या अगेन्स्ट मागीर दुसरी एक केस रजिस्टर जाल्या ह्या एक्युजाच्या अगेन्स्ट। सो ह्या लोकांनी फॉल्स केस रजिस्टर केली दुसऱ्याच्या अगेन्स्ट म्हणून 12 एक्यूज केल्ले आसा कॉन्स्पिरसी धरून आनी हो महेश तन्ना तितूलो एक एक्यूज। आयज एअरपोर्टा वयल्यान वताना आमकां कळ्ळें की तो एअरपोर्टा वयल्यान वचपाचो म्हणून थंय आमी ताका डिटेन केलो आनी हांगासर हाडून ताका एज पर कोर्ट वॉरंट अरेस्ट केला। खापोबुकी अनिल जयसिंघानी आनी सुरेश ठक्कर उर्फ महेश तन्नान मेळून एका चलयेक पैशांनी फुसलावन मुंबयचो बिझनेसमॅन किशोर केशवानीच्या आड बनावट रेप केस अंजुण पुलीस स्टेशनार फायल केल्ली। चौकशीच्या वेळार अंजुण पुलिसेक ती केस फेक म्हूण कळ्ळी। त्या उपरांत पुलिसांनी चली आनी त्या दोगांय सूत्रधारा आड फसवणुकीची केस घाली। अजाप म्हळ्यार पीडित बिझनेसमॅन किशोर केशवानीन एसपीक लेटर बरयला। तातूंत ताणें DYSP गजानन प्रभुदेसायन अंजुण पुलिसेचेर आपल्या आड एक्शन घेवंक दबाव हाडलो म्हूण सांगला। DGP मुक्तेश चंदराच्या निर्देशावेल्यान उत्तर गोंयची SP चंदन चौधरी सध्या ह्या केशीन गजानन प्रभुदेसायाच्या भुमिकेची चौकशी करता। तशेंच आरोपी चलयेन पुलिसेक दिल्ले म्हायती प्रमाण तिणें सुरेश ठक्कराक एका पुलिसा बरोबर उलयतना पळयल्लो। आतां सुरेश ठक्करूच तो पुलीस कोण तो सांगूंक शकतलो। हे पयलीं पुलिसांचे इंटर डिपार्टमेंटल इन्क्वायरीनूय लाचखोरी जाल्या। इन्क्वायरी सेटल करता म्हूण स्वता DIGकूच बिडगी कवळची पडल्या। आतां आनी एका DYSPची इन्क्वायरी, ती बी बनावट रेप केशीच्या कारस्थानांत कितले तेपूत जाली चौकशी चल्ल्या। ताचे फुडें कितें जातलें आतां ते DGPकूच खबर। प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार।